कुंभारजुवा हांगा महिला काँग्रेस मेंबर्स तर्फे आयोजित कुंभारजुव्याचे आमदार राजेश फळदेसाय हांचो भोवमान जालो। राजेश फळदेसायान आपणे कशा तरेन आपले आयुष्य लोकसेवेक दिवन सुरवात केली हाचेर उलोवप केले। आपलो कसलो स्वार्थ नासतना आपणे लोकांक मदत केली। इलेक्शनाक बसपाचे आपल्या मनान नासतना लेगीत हांव लोकांक पावतलो आनी म्हणून लोकांनी म्हाका राजकारणांत फुडें काडलो। हांवें इलेक्शनाचे केन्ना मनान धरून गेलो ना की हांव इलेक्शनाक रावतलो तेका लागून कामां करया, हे पयलीं तरी म्हाज्या मनान केन्ना विचार नासलेले। म्हाका अशें दिसलें ज्या मनशाक कितें गरज आसा ती आपल्यान करपाची। देवान म्हाका धंदो दिल्लो आसलो, तितले खंय नायले खंय तरी 100 रुपयांतले 80 रुपया लोकांक मोडपाक लागून हांव फुडें सरलो। जशी जशी लोकांक कळ्ळें की हांव काम करूंक लागलो, प्रत्येक जाण आपापली कामां घेवन म्हाज्या फुड्यान येवपाक लागले। म्हाका हानी उमेद जावंक लागली। हांवें केन्नाच चिंतलें ना की म्हाजे बाबा पयशे सगळे काबार जातले आनी हांव सारको हें जातलो, अशें म्हाका केन्नाच हें जालें ना। मनान सुद्दां म्हाजे विचार येयला। विचार केन्ना केला की इलेक्शनाक जशी जशी लोकांची मागणी जाली, म्हाज्या भयणाची, बाप भयणाची म्हाज्या, की भाई तूं फुडें सर, तूं फुडें